तिच्या भाव भयणीनो, आयज आमच्या भारत देशाची स्वतंत्रताये दीस. जय हिंद. आनी ह्या स्वतंत्रताये दिसा आयज आमचे मुखार कांय बरीं वाचपां आसात स्वतंत्रतायेचींच. हाच्या पयल्या वाचपान जुदिताच्या पुस्तकान आमी उजिया जुदिताची वाखाणणी करता, तिची तोखणाय करता ती आयकल्या. जाल्यार ताची ही स्वतंत्रतायेची इल्लीशी खबर जाणा जावया. भाव भयणीनो, त्या काळार नाबुकोडनजार आसिरियेचो राजा आसलो. आनी आसिरियेचो राजा कसो आख्खो संवसार आपल्या ताब्यान करपाचें ताचें एक व्हड सपन आसलें. आनी देखूनच एक एक देश तो आपणाच्या हातान करतालो, आपणाच्या ताब्यान करतालो. आनी ताचे लागीं बरी व्हडली फौज आसली. आनी हे भाशेन हो जुदेवांचो देश म्हणजे जुदा हें आपल्या ताब्यान करून घेवपाक नाबुकोडनजारान सुमार 1,00,000 मनशांची फौज धाडली. आनी तांचो सेनापती होलोफेर्नेस नांवाचो. आनी ही फौज जेन्ना आयली तेन्ना जुदान बेतुल्या म्हणलेल्या एका ल्हान शारान, धाकटेंशें शार तें, तातूंत ह्या सगल्या जुदेवांक एके भाशेन तांणी कैदी कशें केले, आडावन दवरले. आनी भोंवतणी तांची फौज. थंयसर तांकां भितर घातल्या उपरांत तांचे उदकाचो बंदोबस्त, तांच्या जेवणाचो बंदोबस्त एके भाशेन कट केलो. जे भाशेन इलेक्ट्रिसिटी कट जाता, आमची उदक वॉटर कनेक्शन कट जाता, तांचें उदक आनी उदार पसणाच्यो वस्तू आसात तो सप्लाय बंद करून उडयलो. आनी नाबुकोडनजार राजा आनी ताचो सेनापती होलोफेर्नेस समजले की हो लोक भुकेन तानेन तळमळपाक लागतलो तेन्ना सरेंडर करतलो, आनीक झगडपाक मुखार सरचे नात. आनी असल्या वेळार ह्या देशाचे म्हणजे जुदाचे जे वडील आसले, उजिया आसलो, काब्रीस म्हणलेलो आसलो, खामरीस म्हणलेलो आसलेलो, तांणी देवाक एके भाशेन उलो मारलो. कित्याक येदी व्हडली फौज 1,00,000ची आनी आमी धाकटीशी परजा, आमच्यान येदी व्हडले फौजे लागीं झगडोंक जावचें ना, देव जाय. आनी देवाक जेन्ना उलो मारलो तेन्ना देवान आपले उदार येवजणेन तांचेच मदली एके तोरणे वस्तरेक जी विधवा जाल्ली, तिचें नांव जुदीत, तिचे भितर आपलो आत्मो तिणें देवान जागयलो. आनी हो आत्मो घेवन, हीच जागृताय घेवन ही तोरणी विधवा जुदीत आपूण मुखार सरली. हे वडील जे आसले उजिया आनी काब्रीस हांणी तिका एके भाशेन सांगात दिलो. आनी रातची राती जेन्ना होलोफेर्नेस आपल्या कुडान वो आपल्या टेंटान न्हिदलेलो आसलो, भियेनासतना काळजीदारपणान ती ताच्या ह्या टेंटान भितर सरली. आनी होलोफेर्नेस म्हणटात त्या सेनापतीची तिणें घुमटीच कातरली. आनी ताची घुमटी कातरून तकली आपल्या हातान घेवन ती भायर आयली लोकां मदें आनी लोकांक दाखयली तकली की हो सेनापती जो आमकां काबार करूंक सोदतालो, जुदेवांक सारकोच नाटक करूंक सोदतालो. नेबुकोडनजार राजा जो आसलो तो सगल्यांक मारून उडोवपाचें चिंतिनासलो, पूण सगल्यांक आपल्या ताब्यान घेवंक आख्खो संवसार आपल्या ताब्यान करूंक सोदतालो. जाल्यार हो सेनापती जो आसा ताणें आपल्या मनान ठरयल्लें की ह्या सगल्या जुदेवांक आपूण काबार करून उडयतलो, तांकां मारून उडयतलो. म्हणटच ही पोरजा राखूंक जेन्ना जुदी ती तकली घेवन भायर सरली तेन्ना हे पोरजेन एके भाशेन देवाक आर्गां दिली. कित्याक हे तोरणे वस्तरे वरवीं ही तांची धूव, इस्रायलाची जुदाची धूव, तिचे वरवीं हो सेनापती जो जुदेवांची पोरजाच नाटक करूंक सोदतालो ताका सोंपयलो. आनी ह्याच बळान, हेच उमेदीन हे थोड्याच लोकांनी ही येदी व्हडली 1,00,000ची जी फौज आसली तांकां हारयले. जायते जाणांक मारून उडयले, जायते जाण पडून गेले. आनीक नाबुकोडनजार राजाक हार पडली. आयचें जे पयलें वाचप आमी आयकता, उजिया जुदिताची ही तोखणाय करून तिका एके भाशेन वयर काडटा. आनी देवाचे हे येवजणेक ती उक्ती रावली. आनी देवाच्या बळान जें काम तिणें केलें, भियेनासतना मुखार वचून ह्या सेनापतीची घुमटी कातरप आनी त्या उपरांत हे सगळी ताची सेना जी आयिल्ली, फौज जी आयिल्ली तांकां पयस करप, ह्या पासत तिची तोखणाय करता, आपुरबाय करता. भाव भयणीनो, हे वस्तरेच्या हातांतल्यान तावन
जुदेव पोरजेक देवान नाबुकोडनजार आनी होलोफेर्नेस हाच्या हातांतली सुडयली. आमचेय स्वतंत्रतायेक लागता. आमकांय आयज जेन्ना आमी स्वतंत्रताय दीस मनयता, 2 दीस आदीं जें कितें आमच्या शेजाऱ्याक जालां ताचेरूय इल्लोसो नियाळ केल्यार बरो. आतां म्हणल्यार आमी सगळीं जाणां कितें जालां तें, पूण आमच्या नियाळाकूय करुया. सान जासिंत आयलंड हांगासर 2 दीस फाटीं जेन्ना आमची नेवी, आमची सेना आसा ते थंयसर पावले आनी थंय जे फ्लॅग हॉइस्टिंग करपाची तयारी ते करताले ती पळोवन थंयच्या गांवच्या लोकांनी तांकां प्रश्न केलो, कितें तुमी कित्याक आयल्यात, कितें करतात? आनी तांणी सांगलें, हांगासर ह्या आयलंडाचेर आमी आमचो झेंडो, भारताचो झेंडो फुलयता. कित्याक आतां आझादी का अमृत उत्सव प्रधानमंत्र्यान ऑर्डर केल्ली आसा, धाडलेली आसा, करात म्हूण सगळे कडेन. आनी तेन्ना त्या गांवच्या तरणाट्यांनी तांकां एके भाशेन प्रश्न केलो, हें करपाक ऑर्डर कितें आसा ती आमकां तुमी दाखोवची. आमच्या पादविगारा लागीं परमिशन घेतलां, पंचायतीक कळयलां, हे प्रश्न तांणी विचारले. आनी ह्या प्रश्नाक जे आमची नेवीचे मनीस गेल्ले तांणी जबाब दिलो, ना सद्याक ना, पूण आमी ती ऑर्डर प्रायम मिनिस्टराची जी आसा, प्रधानमंत्र्याची ऑर्डर आसा ती तुमकां दाखयतले. आनीक थंयसर थोडोसो बोवाळ जालो. आनीकूय थोडे जाण मनीस गेले, थोडे जाण आपणाचोय फायदो घडये चिंत्ताले. आनी त्या बोवाळान ही आमची इंडियन नेवी थंयसर आयिल्ली, तांणी म्हणलें बरें, हांगासर फ्लॅग हॉइस्टिंग जावचें ना. आनी ते परतून गेले, सगळे मिडियाचेर आयले. आनी त्या उपरांत कितें जालें तें आमकां खबर आसा सगल्यांक. ह्या सगळ्या बोवाळान ही धाकटीशी पोरजा जुंव्यावेली, चड लोक ना तो, आमी सगळीं जाणां, थोडोसो लोक फकत एक प्रश्न विचारलेलो आपणाक जाणा जावपाक, कित्याक फाटल्या दिसांनी जें कितें घडत आसा, ही गेल्लीं 2 वर्सां ह्या जुंव्यार जी नदर आसा, जावं सरकाराची वा जावं उद्योगपतींची, आतां मेजर पोर्ट ट्रस्ट बील आनी पोर्ट लिमिट्स, CZMP, ODP, ह्या सगळ्यान परतून परतून हे पोरजेक जुंव्यावेल्या लोकांक जायते त्रास जाल्ले आसात. ह्याच पासत तांणी हो प्रश्न केल्लो, तो वायट न्हय, वो तो एंटी नॅशनल न्हय, पूण आमच्या मुखेल मंत्र्यान इल्लेंय चिंतिनासतना ह्या लोकांचें एके भाशेन नांवच पिड्ड्यार केलें आनी तांकां देशद्रोही जाहीर केलें, एंटी नॅशनल एक्टिविटी. तें जाल्यार बेश्टें न्हय, पूण आख्ख्या संवसाराक कळटा ते भाशेन ताणें आपल्या ट्विटर एकावंटाचेर घातलें. आख्ख्या संवसाराक बोवाळ जाली, आख्ख्या भारतान एके भाशेन बोवाळ जाली. आनी ह्या थोड्याशा लोकांक भारताचो जायतो लोक वायट उतरांनी उलोवपाक लागलो. सोशल मिडियाचेर तुमी तें वाचूं येता, कशे भाशेन आमच्या मुखेल मंत्र्यान आपल्या लोकांक एके भाशेन विकून दिले, नोको आसतना तांचें नांव पिड्ड्यार केलें. खूब वायट. तें वाचून जायत्या जाणांक दूख भोगली. म्हाकाय पासून हांवें वाचलें तेन्ना म्हाका दूख भोगली, लोकांक दूख भोगली. इतलें की मुखेल मंत्री जावन घडये ताणें ह्या लोकांक येवन समजावपाक जातालें, उलोवपाक जातालें. सोशल मिडियाचेर ताणें धमकीय दिली की असल्यो एंटी नॅशनल एक्टिविटीज करता, पुलीस फोर्स धाडटलो आनी कशेय भाशेन झेंडो थंयसर घालतलो. एके भाशेन जाल्ल्या भाशेन हे भारतीय लोक न्हय, हे भारतांतले लोक न्हय, अशें जाल्ल्या भाशेन मुखेल मंत्र्यान केलें. मुखेल मंत्र्यान तशें केलें तेन्ना गांवचो आमदार आसा ताणें तरी आपल्या लोकां बराबर येवपाक जाय आसलें, पूण ताणें तेंच केलें, आपल्याच लोकांक एके भाशेन देशद्रोही म्हणून जाहीर केलें, एंटी नॅशनल म्हणून जाहीर केलें. न्हयच फकत जाहीर केलें आनी स्टेटमेंट दिलो, पूण तांचेर केसी घालपाक पासून ते मुखार सरले. थोडे जाणांक फोन मारून आपूण व्हेले, कलेक्टरान आपूण व्हेले आनी तांचेर केसी जावचे पयलीं तेन्ना लोकांन देवाक उलो मारलो. जशें ह्या जुदिताच्या पुस्तकान ती काणी आमी आयकल्या तसलेंच. आनी देवाक उलो मारलो तेन्ना देव जबाब दिताच. आनी असल्या वेळार हो गैरसमज जो जाल्लो आसा तो मिटोवपाक आमच्याच गांवचो, आमचो कॅप्टन विरियातो फेर्नांडीस, आमच्या गांवचो, ताकाय नेवीन तो आसलोलो. म्हणटच आपणा लागीं जे इल्लेशे इन्फ्लुएन्स आसा ते ताणें उजार करून तांचे लागीं उलयलो आनी तांकांय समजायलें. आनी ही समजणी जाल्या उपरांत गांवचो लोक, तशेंच गांवचो पादविगार, त्या गांवचे पंच जे आमचे तरणाटे एकले, तांचे बराबर मेळून हे नेवीचे मनीस आयले
तांणी मानून घेतलें जी पद्दत आपणायलोली म्हणजे बेश्टेच येवन थंयसर फ्लॅग हॉयस्ट करपाक वावर करपाचो तें आपणाचें सारकें नासलें. पंचायतीक कळोवंक जाय आसलें, इगोर्जेक कळोवंक जाय आसलें, लोकांक कळोवंक जाय आसलें. तांणी मानून घेतलें आनी सगलें बरे भाशेन तांणी मिटयलें. एके भाशेन ही आमची नेवी जी डिफेन्साक आसा, डिफेन्स करपाक लोकांचे पासत तांणी खरेपणी ह्या लोकांच्या डिफेन्साक आयली. थोडोसो लोक आमचो ह्या सान जासिंत आयलंडाचो तांचेर केसी घालून तांकां भितर ओडून तांचेर पुलीस फोर्स धाडून असली दादागिरी करपाक गरज नासली. म्हणटच दाखयता आयज आमी खंय आसात. आयज आमची स्वतंत्रताय जी आमकां दिल्ली आसा आनी आझादी का अमृत उत्सव म्हणलेलो सेलेब्रेट जाता तेन्ना आमच्या लोकांची स्वतंत्रताय खरेपणी खंय आसा. आनी हे नेवीन आनी लोकांन पादविकारान गांवच्या पंच मेंबरान तशेंच दुसरे थोडे जे आयिल्ले तांणी बाराबर मेळून थंयसर झेंडो उबारलो आनी आमचें राष्ट्रगीत गायलें. हें आमी सगल्यांनी आतां जें व्हायरल जाता मिडियाचेर तें पळयलां. जाल्यार एके भाशेन भाव भयणीनो आयज म्हज्यान म्हणूंक जाता 2 दीस आदीं आमी सायबीण मांयची मोरणाची परब केल्ली, बॉम्ब मोड. आनी 3 दिसां उपरांत आयज सायबीण स्वर्गार चडून वेता. हेंच आमचें हे पोरजे जालां आमच्यान म्हणूंक जाता. एके भाशेन तांकां ह्या गुलामपणांक भिरांतीक एके भाशेन धुकळ्ळी, पूण आतां ती परतून सगळ्या देशाक आतां परतून कळटलें की जें कितें केल्लें तें फकत घडये पॉलिटिकली मोटिवेटेड आनी जें कितें केल्लें तें आमचे मंत्री आसात, आमचो चीफ मिनिस्टर आसा, आमचो आमदार आसा गांवचो, तांणी मातशे पासून आपली तकली उजार करूंक ना, मॅच्युरिटी वापरूंक ना, पूण लोकांचेर आड गेले, एंटी पीपल जाले. हें आतां सगळ्या देशाक कळ्ळें. तर देवान आपणाचेच येवजणेन आपणाक जाय तांकां उजार करून हे पोरजेक, ल्हानशे पोरजेक जे भाशेन बेतुल्या ह्या गांवांत त्या सगळ्या जुदेवांक देवान राखलेले ते भाशेन हे पोरजेक देवान राखले. देवाक आर्गां. भाव भयणीनो, आयज जेन्ना आमी स्वतंत्रताये दीस मनयता आनी सायबीण मांयच्या स्वर्गावरणाचो दीस मनयता, आमकां बागेवन पावलू आयच्या दुसऱ्या वाचपान उगडास करता. आमी सगळीं स्वतंत्र, आमकां सत्या दिल्ली आसा. ग्रीक भाशेन बरीचशीं 2 उतरां थंयसर तो वापरता. एक उतर म्हणल्यार एल्युथेरिया म्हणजे सत्या, आनी दुसरें आसा तें सोडयलोली म्हणल्यार सोडयल्यान, ताका तो उतर वापरता एल्युथेरा. दोनूय उतरां एक सत्या, दुसरें सोडयलोली. म्हणटच फ्रिडम म्हणटा तें आमकां आसा. आमकां आमचें कॉन्स्टिट्यूशन आसा भारताचें, आनी हें भारताचें कॉन्स्टिट्यूशन आमकां सत्या दिता, आमकां हक्क दिता. बागेवन पावलू आमकां उगडास करता. ही सत्या जी तुमकां दिल्या आनी तुमकां सोडयल्यान तुमच्यो खुश्यो करूंक न्हय, कुडीच्यो खुश्यो करूंक न्हय, तुमकां जाय तें करप म्हणल्यार ही स्वतंत्रताय न्हय, पूण खरी स्वतंत्रताय देवा सवें आसा. आनी ही खरी स्वतंत्रताय आमी जण एकल्यान जरी तर जियेत जाल्यार जी आशा आमची येता. जायते फावटी आमकां जमणी जायो दुसऱ्यांची घरां आमकां जाय, सगळें आमचें केल्लें जाय. बो करून हे उद्योगपती आसात जांचे लागीं दुडू वाडत आसात तांकां आनीक आशा जाल्ली आसा. हे आमचे आमदार मंत्री आसात जांकां पदवी आसा तांकां आनिकूय पदवी जाय. हे आशेन आपणाक जाय तें करूंक जाता हेंय तें घडये समजल्लें आसात. आनी ह्या पासत आयज आमचो देश जो स्वतंत्रतायेच्या मोडार आयज 74 वर्सां जालीं, 74 इयर्स सोंपलीं, आतां 75th इयर 75व्या वर्सान भितर सरतात तेन्ना हो आझादी का अमृत उत्सव मनयता. तेन्ना आमी जण एकल्यांनी खरेपणी हें अमृत, हें म्होंव आमकां घडसाण हाडूंक जाय. आमचो देश घट जावपाक जाय, आमचो देश महान जावपाक जाय. आनी आमचो देश महान जातलो जाल्यार ही पोरजां महान जावपाक जाय. आनी ही पोरजां महान जातली जाल्यार एकामेकाच्या हाताक धरून ही पोरजां उडटा तेन्ना जे वडील आसात, जांच्या हातान पदवी आसा, जांच्या हातान दुडू आसात, तांणी आपले पोरजेक सांगात दिवपाक जाय. तेन्नाच आमचो देश महान जातलो आनी तेन्नाच आमी म्हणूंक पावतले खरेपणी देश बदल रहा है. खरेपणी आमी म्हणूंक पावतले अच्छे दिन आ गए. आतां हें सगळें खंय नाच जाल्लें आसा. देश बदल रहा है पूण बऱ्याक न्हय, वायटा वाटेन वेता. अच्छे दिन आएंगे म्हणून रावता ते आजून पासून येना, पूण पोरजां आयज रडटा.
जाल्यार ह्या सगळ्या वायटांतली आमकां सोडोवपाक आंकवार मारयेचें स्वर्गावरण आमकां सगल्यांक एक उत्तेजन जावं. पातक तिणें करूंक ना देखून तिका मरण फावो जायना, कुडीचें मरण फावो जायना. आनी इतली पवित्र ती जियेल्या, देवाची खुशी करून जियेल्या, कुडी ओतम्या सयत स्वर्गार व्हरूंक देवान तिका वेंचून काडली आनी तिका स्वर्गार व्हेली. तर आमकांय जोणेकल्याक ही कृपा मागुया. आमचेर जें सगळें कितें वायट आयिल्लें आसा, जुदिता भाशेन आमी देवाचेर पातयेवन वायटाचेर निशेध मारूंक आनी वायटाक हारोवंक मुखार सरूंक. आमकां जी देवान देणी दिल्यान ती आमी घेवन मुखार वेता आसतना भाग्यून पावलून आमकां उगडास केला ते भाशेन खरी स्वतंत्रताय आमी जिवंक. आमकां जाय तें करूंक न्हय, पूण देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी चलोवंक. आनी दर दिसाक आमी आमच्या ह्या देशांत सगळीं बरेपणां जीं आमकां दिल्लीं आसात, सगल्यो सवलती ज्यो आमकां मेळटात, सगळी गिरेस्तकायो ज्यो आमचे लागीं आसात, त्यो आमी आमच्या जिवितान वापरतना, त्यो एन्जॉय करतना दर दिसाक सायबीण माय भाशेन आमी देवाक आर्गां दित रावूंक आनी देवान आमच्या जिवितान बऱ्यो बऱ्यो वस्तू केल्या ह्यो समजून घेवंक देवाचेच वाटेन आमी रावूंक आमकां कृपा मागुया.